मोटरसायकलीन उसगांवच्यान बोरये वचपी सचिन कुट्टीकर ह्या तरणाट्याचेर बेतोड्या जंक्शनाचेर अनवळखी मनशान फारपेट केली आनी थंयच्यान पळ काडली। ह्या फारपेटीन कुट्टीकार गंभीर जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला। सकाळी 6 वरांचेर ही घडणूक घडली। पुलीस घडणूक थळाचेर दाखल जाले। आतां फुडलो तपास सध्या चालू आसा। आता एक धक्कोदायक बातमी। सकाळी 6 वरांचेर घडली घडणूक। मोटरसायकलीन उसगांवच्यान बोरये कामाक वचपी सचिन कुट्टीकार ह्या तरणाट्याचेर बेतोड्या जंक्शनाचेर एका अनवळखी मनशान फारपेट करून थंयच्यान पळ काडलो। ह्या फारपेटीत सचिन कुट्टीकार जखमी जाल्ल्यान ताका उपचारा खातीर जीएमसीत दाखल केला। ह्या घडणुकेचो तपास पुलीस आनी फॉरेन्सिक टिमान केलो। मात बेतोड्या जंक्शनार आशिल्लो सीसीटीव्ही कॅमेरा बंद पडिल्ल्यान दुबाविताचो सोद घेवपाक पुलिसांक कुस्तार जाले। मजगतीं मेकॅनिक हाडून स्कूटरीच्या स्पिडोमिटरांत आडकल्ली गुळी भायर काडली। म्हाका तें सकाळीं कळ्ळें की अशें घडलां म्हणून, शूट जालो म्हणून। हें अशें जावपा जायना, अशें घडपा जायना आनी असले जे कडक कारवाय जावपा जाय आनी पोलिसांनी तें इन्वेस्टिगेशन करतले। आमी थंय कॅमेरा बसयल्लो आसा आनी कॅमेरा आमगे तो रिचार्ज सोंपलेलो आशिल्लो। पयर आमी मिटिंगे ठराव घेवन रिचार्ज करपाक सांगलेलो आसा ताका कॅमेरा। हेज्या पयलीं 2 थंय अपघात जाल्ले आसा, एक्सिडेंट बी जाल्ले आसले, तेन्नाय बी तुमगे सीसीटीव्ही कॅमेरा चलनासले। ते रेंजीची थोडे प्रॉब्लेम येता आमकां। तरी आसतना आमी फुटेजी गावल्ली आमकां हे फुटेज मेळोवपाचो प्रयत्न करता। टोटल कॅमेरा कितले आसा बेतोडा पंचायतीन? टोटल आमगेले सगळे जवळ जवळ 6 कितले आसा आनी बायपास रोडाचेर कितले आसा टोटल? बायपास रोडाचेर 2 आसा। 2 जंक्शनाचे आसलो तो मेन आसलो। हाची गरज आसा आनी आतां आमी रिचार्ज करपाक हें केल्लो आसा आनी ती मॅक्झिमम फुटेज मेळपाची प्रयत्न आमी करतले। तुका दिसना की तो जर रिचार्ज केल्लो जाल्यार आयज खंय तरी जो गोळीबार जालो तो रोखडोच पुलिसांच्या ताब्यांत येतालो? निश्चित थोडी ती आमची जबाबदारीच आसा आनी आमची जबाबदारी आसा जेन्ना तो कॅमेरा बसयलो तो कार्यकर रावपाकूच जाय। आनी हांवें त्या कॅमेराल्याकूच सांगलेलें की कॅमेरा खंयच हें जावपा येना, तो कार्यकर रावपाकूच जाय। हें मेन जंक्शन आसा, ते एक्सिडेंट जावपाक खूब संभव आसा आनी हांवें तें रिजोल्युशन घेतलां की तें जंक्शन जें आसा तें एक्सिडेंटल झोन आसा सारकें। ताका हांवें पयर आतां गेल्ल्या तेज्या आदल्या पयलींच्या मिटिंगेक रिजोल्युशन घेतलां की थंय सिग्नल आमकां अर्जंट सिग्नल हें करून दिवचें आनी सिग्नलाचें हांवें रिजोल्युशन करून धाडलेलें आसा। मजगतीं ह्या घडणुकेचो तपास करपा खातीर दक्षिण गोंयची पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत घडणूक थळार दाखल जाली। जखमी जाल्ल्या तरणाट्याच्या पालकांनी हे विशयी पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। पयलींच्या प्रेम प्रकरणा वयल्यान हो फारपेट जाल्ल्याचो दुबाव पुलिसांनी उक्तायलो। गनशॉट इंजुरीचो विक्टीम आमचे कडेन आसा आनी तो चलता आनी आमचे वटेनच्यान आमचें इन्वेस्टिगेशन चल्ल्या। आमची सायंटिफीक टीम आयिल्ली आसा, बॅलिस्टीक एक्सपर्ट आयिल्लो आसा आनी तुमी ऑलरेडी रस्त्याचे लेगीतूच आसा म्हणल्या बरोबर तुमी ऑलरेडी क्लिपिंग्स बी काडिल्ले आसा सगळे। सो आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा आनी कितें मेळ्ळा बीन गाडयेन बीन तेज्या कितें तशें कितें? एट दी स्टेज इन्वेस्टिगेशन चलिल्लें आसा आमचें आनी दुसरें म्हणजे कंप्लेन ऑलरेडी दिवपाक भयण और आवय येता आनी तिजें रिकॉर्डींग चलिल्लें आसा आनी तांच्या म्हणण्या प्रमाणे प्रायमा फेसी ताजी कितें तरी एक भायर खंय तरी रिलेशनशीप आशिल्ली म्हणटा ती एक एंगल आसूंक शकता। आनी हाज्या पयलीं मातशें 1-2-3 म्हयन्या पयलीं तांची खंय बाचाबाची जाल्ली आनी ह्या भुरग्याक मातसो तांच्यांनी बडयल्लो एक अशें म्हणून एक हिस्ट्री आसा आनी तांच्यांनी तांचो एक दुबाव दिला की संशय दिला की ह्या कारणा वयल्यान अशें जावपाक शकता म्हणून। बॅकग्रावंड कळ्ळा मॅडम ह्या मनशाचो कोण विक्टिमाचो तो ड्रायव्हर आशिल्लो MTL ट्रकाचेर पॅलेट चलयतालो तो आनी तो सकाळ फुडें पावणेक आवयच्या म्हणण्या प्रमाणे पावणेक घरांतल्यान भायर सरला स्कूटर घेवन, 2 व्हिलर घेवन आनी ताच्या म्हणण्या प्रमाणे जो मातसो कितें एक सांगलें की आपल्याक हांगातल्या हांगा शूट केलें म्हणून गनशॉट मारले म्हणून। सो ते कसले बुलेट बीन कितें कळ्ळा तुमकां खंयचे वापरला बीन ते? एट दी स्टेज आमची सायंटिफीक टीम आसा, बॅलिस्टीक एक्सपर्ट आमचो डायरेक्टर आसा तो बॅलिस्टीक एक्सपर्ट तो अभय आतांच आयिल्लो आसा आनी आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू। कोणाक एरेस्ट केल्लो आतां? एट दी स्टेज ना, एट दी स्टेज आमचें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। तर सध्या मी आसा फोंड्या पुलीस स्टेशनाचेर। या पुलीस स्टेशनाच्या हद्दीत बेतोडा जंक्शन हांगासर आज सकाळी 5:30 ते 6 वरांच्या मजगती सचिन कुट्टीकर या 33 वर्सां पिरायेच्या तरणाट्याचेर लागींच्यान फारपेट करपाची घडणूक घडल्या। विवाहबाह्य संबंध म्हणजे एकतर्फी प्रेम प्रकरण जावं एक्स्ट्रा मॅरिच्युअल अफेअर्स या प्रकरणांतल्यान ही घडणूक घडिल्ल्याचो पुलिसांक दुबाव आसा। जेचेर फारपेट जाला तो सचिन कुट्टीकर हाच्या घरच्यांनी त्याच्या आवयन आनी भयणीन या संदर्भात पुलीस तक्रार दाखल केल्या आनी तांणी तोच दुबाव उक्तायला।
मजगती 1-2 महिन्या पयलीं ह्या तरणाट्याक ह्याच प्रकरणांतल्यान मारपेट जाल्ल्याची माहिती आमकां मेळ्ळ्या. दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक सुनीता सावंत, फोंडेच्यो पुलीस उप अधीक्षक अर्शी आदिल, निरीक्षक तुषार लोटलीकर तशेंच फॉरेन्सीक फांटो ह्या सगळ्या अधिकाऱ्यांनी घडणुकेच्या सुवातेर येवन तपासाक सुरवात केल्या. घडणुकेच्या सुवातेर लागीं आशिल्ल्या CCTV कॅमेऱ्यांची मजत घेवन ह्या प्रकरणाचो तपास लावपाचो पुलिसांचो यत्न चालू आसा. मजगतीं ह्या घडणुकेच्या सुवातेर पंचायती मार्फत बसयल्ले कॅमेरा मोडिल्ल्यान नादुरुस्त जाल्ल्यान ह्या घडणुकेचो तपास लावपाक आडमेळ आयिल्ल्यान थळाव्या लोकांनी सरपंच मधुबाब खांडेपारकर हांकां धारेर धरपाचो यत्न केलो आनी कांय खिणां भितर कांय वरां भितर ह्या घडणुके वयले जे CCTV कॅमेरा पंचायतीन बसयल्ले ती दुरुस्त करपाची तयारी पंचायती मार्फत चालू जाल्ली आसा. फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर हांव शेखर नायक.